भाग्यवंत जुवांचे दुसरे चिटीवेले वाचप. बापान आमकां जशी आज्ञा केल्या तशी स्वता प्रमाणे तुजी भुरगीं चलतात म्हूण पळोवन म्हाका खूब आनंद भोगता. बाय, हांव तुका आतां बरयता जाल्यार नवी आज्ञा दिवंक न्हय, बगर अरुंबाक आमकां दिल्ली तीच आज्ञा. आनी हे मागणी करता, एकामेकाचो मोग करुया. मोग करूंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे जियोंक एकूच. अरुंबाक थावन तुमी ही आज्ञा आयकल्या, तिचे प्रमाणे चलुया. जेजू ख्रिस्त मनशा सोयंब घेवन आयलो म्हूण मांडून घेनांत तसले जायते भुलवणे संवसारांत शिंपडल्यात. भुलवणे म्हळ्यार तेच, ख्रिस्त विरोधी म्हळ्यार तेच. चोत्रायेन चलात, नाजाल्यार सगळो तुमचो वावर निर्फळ जातलो आनी तुमकां पूर्ण इनाम मेळचें ना. जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना, बगर त्याहून पेल्यान वेता, ताचे सोबें देव ना. जो कोण ताणें शिकयलां तें सांबाळता, ताचे सोबें बाप आनी पूत आसात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. नितळ निर्मळ जिविताची सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. ताची खुशी पाळतात ती, सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती खरेंच सुखेस्त. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या आज्ञावेलो म्हाका कोडसुरूंक दिव नाका. तुजेर पातक करिना जावंक तुजें उतर हांव काळजांत बाळगून दवरतां. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. तुज्या चाकराक भलेपण दाखय. म्हजें जिवीत भागी जावन तुजें उतर सांबाळतलो. तुजी विचित्र समूर्त नियाळूंक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. जबाब सर्वेस्पराची समूर्त सांबाळतात ती खरेंच सुखेस्त. उद्गार. घोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जशें नोयेच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोये तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यान लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवनासलो. त्या म्हणसर पर्याळो आयलो आनी तांकां सगळ्यांक बुचकोळावन मारली. आनी जशें लोटाच्या दिसांनी घडलें तशेंच जातलें. लोक खाता पियेतालो, विकतालो आनी विकतें घेतालो.
लायता खोयतालो आनी घरां बांदतालो. पूण ज्या दिसा लोट सदोमांतलो भायर सरलो त्या दिसा स्वर्गार थावन उज्या आनी गोंदोगाचो पावस पडून तांचो सगळ्यांचो भस्म जालो. मनशाचो पूत उक्ती दिश्टी पडटलो त्या दिसा तशेंच जातलें. तो दीस येतोच कोण पाटसार आनी ताची मुस्तायकी घरांत आसत जाल्यार ती व्हरूंक ताणें सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसत ताणें फाटीं वेचें न्हय. लोटाचे बायलेचो उगडास करात. आपलो जीव सांबाळूंक सोदतात तो ताचो इबाड करतलो आनी तो इबाड करता तो आपलो जीव सांबाळतलो. हांव तुमकां सांगतां, ते राती 2 जाण एका हांतरुणार न्हिदलोले आसतले, पूण तांतल्या एकल्याक व्हरतले आनी दुसऱ्याक सांडतले. दोगी बायलो एका दांत्यार दुळून आसतल्यो, पूण तांतले एकलेक व्हरतले आनी दुसरेक सांगतले. तांणी ताचे लागीं विचारलें, सायबा खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मोडें आसत थंय येदूय एकटवतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.